रुची न कणका. मिसाचे बलिदान आमी प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आद्वेंत काळार आसा. आद्वेंत काळ म्हळ्यार क्रिस्त येण्याचो काळ, सुमयाच्या येण्याक राखोरांचो काळ. आनी आयच्या दिसा सुमी म्हणटा फकत उतरांनी मात्र न्ही, करण्यांनी तुमी म्हाका राखोवन रावच जाय. उतरांनी मात्र पावना, मगर करण्योय जायचे. थियरी मात्र पावना, मगर प्रॅक्टिकली जायचे म्हणून हाची देस्तुती आमकां उलो दिता. त्या प्रमाणे करण्यान आमी सोम्याक स्विकार करूं, करण्यान आमी सोम्याक आयती जावंक सोम्या आमकां आदारान कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फवत परिवांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. नितळ काळसान मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करया. एकडी बोर दोळे दांपया. आमी हें पवित्र बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करया. जर तर देवाचें मन आमी दुखयलां तर, पेल्याचें मन आमी दुखयलां तर, अळशीपणान बऱ्यो करण्यो आमी करूं ना तर सोमी आमकां बक्षी म्हूण मागया. मोगाळा जेजू, तुजें उतर आयकून त्या प्रमाणे पाळूंक आनी जिवंक तूं उलो दिताय. पूण तुजें उतर आयकलां, वाचलां मात्र पाळूंक चलवल्यां. हाचे मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बक्षांनी मागून म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. एकामेकाचो मोग करा म्हणून सदांच तूं आमकां उलो दिताय. आमचो मोसोर, आमचे राग, आमचे जिद्द, आमचे हट्ट हेते पटी हेरांक दुखोवंक कारण जाता. हेरांच्या दोळ्यांत दुख हाडूंक कारण जाता. ह्या मुखांतर आमी तुकाय दूख दिल्लें आसा, हेरांकीय दूख दिल्लें आसा. पश्चातापवता बगुसाने मुगोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. बरें करा, तुमच्यो करण्यो मनशां मुखार परजळी जायशें तुमी वावुरा. हाचे मुखांत सर्गीच्या बापाक महिमा लोकांनी दिवंक साध्य जाता म्हणलें उतर तूं आमकां दिताय. पूण आमचें आळशीपण, आमचें जिद्द, आमचो मोसोर, आमचो स्वार्थ, बरीं कामां करूंक थोडे पोटी फाटीं सरल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. पश्चातापोवन बगसान हें मागोवन म्हणटा, दया दाखय सर्वेस्परा, आमचे तुजी काकूळ दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. एकडी बोर सर्व आमच्या इरेद्यां बसून आमी मागया. सर्व पदवेदार देव आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमच्या आदाराक येवन तुजें बोळ दाखय आनी आमच्या पातकांनी आडोवन धरलेलीं तीं तुज्या मोगाचीं देणी आमकां वेगीं मेळशीं कर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसा जुदाच्या प्रांतांत हें गीत गायतले. आमकां एक कोट्या शहर आसा. आमची राखण करूंक सर्वेस्परान दुर्ग आनी पागोर बांदल्यात. दारवटे उगडा. विश्वास सांबाळता त्या प्रामाणीक राष्ट्राक भितर सरूंक दिया.
ताचें मन थीर आसा तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरता सर्वेस्पराचेर सदांच विश्वास दवरा कित्याक सर्वेस्पर एक सासणीक खडाप उंच दोंगराच्या माथ्यार रावतल्यांक ताणें सकला उडयल्यांत उंचायेर आसलेलें शहर सकला पडाशें केलां तो तें धरणी पर्यंत सकला हाडटा तो तें धुळींत उडयता पांयांतळा तें मस्ततलें ल्हानविकायेचे पांय दुबळ्यांची पावलां तें मस्तितलें देवाचें उतर हें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं भगवंतू मातेवा परमाणी जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणा लागलो म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारता तो हर एकलो सर्गींच्या राजांत रिकोसोना बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो सर्गीच्या राज्यांत रिकतलो देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा परी पावस वतलो आवसडलें जड बारीं वळलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडोवंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली जो कोण म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना
तो आपले घर रेवेर बांधलेल्या एक हेड्डा परी पावसांतलो अवसडले जर वळले आनी त्या घराक मारले आनी तें कोसळून पडलें अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाचें उतर हें क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खंयच्या काळार आमी आसा? प्राजीत अद्वेंतच्या काळार. अद्वेंत म्हळ्यार क्रिस्तियानाचो काळ म्हळ्यार जेजूच्या जल्माच्या तयारेचो काळ. आनी आयच्या दिसा जेजू आमकां एक संगत सांगता. कितें सांगता? प्रॅक्टिकल जिवंक प्रॅक्टिकल रितीन आसूंक सांगता. कळ्ळें? जेजूक थियरी नाका, थियरी नाका. जेजूक कितें जाय? प्रॅक्टिकल. म्हाका जाय दया. प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल. तुवें प्रॅक्टिकल आसूंक जाय. देखून तो एक उतर सांगता, म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो. कितें? कितलें बेबळ्या तुमकां सोम्या सोम्या उलो मारूंक. म्हळ्यार सोम्या सोम्या उलो मारतलो सारकें रागा रिगो आसा गे. म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो हर एकलोय सर्गेच्या राजांत रिगो आसना. म्हाका सोम्या सोम्या उलो मारतलो पुरो रिगतात, पूण सगळे रिगता म्हूण सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ओंटांची स्तुती गरजेची न्ही. म्हाका ओंटांची स्तुती गरजेची न्ही. हांगा पळया, म्हाका स्तुती तुमच्या करण्यांची जावंक जाय. करण्यांची. ओंटांची स्तुती प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पावना. सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारल्यारय पावना. मिसाची बलिदानां भेटोवन भेटोवन गेल्यारय पावना. नोवेनां करून गेल्यारय पावना. रेतिऱ्यो करून गेल्यारय पावना. बिलकुल पावना. ते पसंत ना. पण ताच्या उपरांतलो वांटो आसा पळय, काले कसलो वांटो तो? करण्यांत जिवंस आसा पळय, तो वांटो भोव गरजेचो. समजलें की? फस्ट पार्ट तितलो गरजेचो न्ही, तो जाय. पूण निमाणो पार्ट आसा पळय उपरांतलो, तो गरजेचो. देखून जेजो म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळ जाय. पळया, तुमचो उजवाड म्हळ्यार काजुल्याचो उजवाड परजळ. पळय काजुलो काजुलो करता पिकी 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 करनात न्ही, तशें तुमकां उजवाड आसा गी फाटल्यान. खंय येणे येणे तेणे म्हणी कांय म्हणी आसा गी ना न्ही. तुमचो उजवाड म्हळ्यार कितें? आमच्यो बऱ्यो करण्यो. देखून जेजो म्हणटा, तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी कोणाक महिमा दिवं? कोण महिमा दिवं? आमी गी आमी गी. तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशा मुखार परजळ जाय आनी कोणें महिमा दी जाय? कोणें? हे देवा, इतली मिसां आयकलां, इतले शर्मां आयकल्यात, कोण काले म्हणून कांय गोत्तो ना गे. कोणें महिमा दिजे? देवाक न्ही, कोणें महिमा दिजे? कोण पळय आमची बरी कामां पळयता आनी कोण पळय आमच्या बऱ्या कामाचो फायदो जोडता, ताणी. तुवें न्ही. तुवें बऱ्यो करण्यो मात्र करी जाय. तुज्यो बऱ्यो करण्यो मात्र. मोसराच्यो, रागाच्यो, जिद्दाच्यो, स्वार्थाच्यो न्ही. हेरांक दुखोवच्यो तसल्यो न्ही. हेरांक उपकारा पडच्यो तसल्यो बऱ्यो करण्यो तूं करताय जाल्यार कितें जाता? तुजे करण्यो पळयल्ले लोक कोणाक उगळशितात? कोणाक? तोंड उक्तें करा पळय. कोणाक? देवाक उगळशितात. पळया, मदर तेरेजाची बरी कामां कोणें पळयलीं? मदर तेरेजान पळयलीं गे? लोकांनी पळयलीं. खंयच्या लोकान? दुबळ्या धाकट्या गरजेवंत लोकांनी पळयलीं. सगळ्या लोकांनी पळयलीं.
मंत्रीनी पळयली आनी अधिकाऱ्यांनी पळयली, सगळ्यांनी पळयली बरी कामां. कोणाक महिमा दिली? मदर तेरेसा दिली गे. सोम्याक महिमा दिली. तुमचो सोमी कोरो मेस्त्री, तुमचो सोमी कोरो देव म्हणाली ती. आनी जायतीं सोम्याची पाटलां उदारां जालीं. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्यो बऱ्यो करण्यो परजळीत जावंक जेजू आमकां उलो दिता. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून बसून सकाळीं दोन सांजचो रेतीर केल्यार फायदो ना. सकाळीं दोन सांजचो रेतीर करची कित्याक? तुम्ही रेतीर ये जाई, देवाचें उतर आयक जाई आनी त्या उतरा प्रमाणे पायर वचून जिये जाई. नव्याना कितें येवचें? मिसा कितें येवचें नव्यानाच्या? बळका जेजूची मजत मागोंगी. तुम्ही येवन बळका जेजू लागीं मागोन सोम्या बळूक जेजू म्हजी काकूत कर, बळूक जेजू म्हाका तें दी, बळूक जेजू म्हाका हें दी म्हणून सांगून सकाळीं सांजचो मागल्यार कांय फायदो ना. फाटीं घरा वचोचें जें कितें तुमी मिसांत घेतात, कालें घेतात, देवाचें उतर तुमी आयकतात आनी तें उतर आयकून तुमी घरा वचून तुमच्या सेसा मारा, तुमच्या घरांत तुमच्या सेसा मारा तुमी जियेतात जाल्यार कळ्ळें दादा? कळ्ळें दादा? तें तुमचें जिवीत सार्थक जाता आनी तुमी देवाक बलिदान भेटयलेलें बरी जाता. नातल्यार तुमी मिसाचें बलिदान भेटयलें, देवाचें उतर आयकलें आनी घरा गेल्या जाल्यार कांय करूं ना जाल्यार एक पार्ट मात्र जालो. उपरांत प्रॅक्टिकल ना. थियरी मात जाली आनी थियरी कितले मार्क्स मेळचे? मात 70 मार्क्स प्रॅक्टिकलाचे सुंबे कांय ना. तुमी फैल, सगळीं फैल जातात. मागलें कांय मेळना. देखून आमचें जिवीत प्रॅक्टिकल जावंक जाय. काल हांव पिकनिकाक गेल्लो, म्हळ्यार प्रवासाक गेल्लो. आमचे भुरगे इस्कलाच्या भुरग्यांक व्हरून, धाकटारी प्रायमरी इस्कलाच्या भुरग्यांक व्हरून हांव प्रवास मैसूर गेल्लो. राती फाटीं 11 वरां पावलो. त्या दाडा बसार फाटी येताना हांवें सांगलें भुरग्यांक, हांवें 2 तांकां कतारां शिकयलीं, बरीं कतारां शिकयलीं कन्नडांत सगळ्यांनी म्हळें. आनी हांवें म्हळें तुमकां गोत्ता जाल्यार कतारां शिकया, मागीर भक्ती गितेಗಳು, प्रार्थना गितेಗಳು असल्यार शिकया म्हणून. आमची क्रिस्तांवची भुरगीं आसलीं, एक कंतार भुरग्यांनी म्हणूना, कळ्ळें? पूण थंयसर हिंदवांची भुरगीं आसलीं, ताणें कितल्या बरीं कंतारां म्हणूंक वता हिंदवांची. शारदाचें एक, लक्ष्मीचें एक, आंजनेचें एक, कितल्या बरीं. तांकां कोण शिकयलां गोत्तू ना, खंय शिकल्यान गे गोत्तू ना. कितल्या बरें करून ती मायकार सिंग करता गो ते बसार. आमचे बरी दोतोर ना, आमचे बरी रेतीर नांत, आमचे बरी मागणी नांत, आमचे बरी मिसां नांत. पूण जाल्यार अपूर्व तांणी तें गायलें पळयतना खंयचो देवी तांकां बेसांवांनी बरीत अपूर्वायचें. पूण आमच्या भुरग्यांक एकच एक अंतार म्हणूना, एकच एक भक्ती गिते म्हणूना. पळया कितें फायदो. तेंत आमची भुरगीं कळ्ळें, लुंगी डान्स तें डान्स कशें म्हणटात गो ते. अप्पा लुंगी डान्स खंय, तें डान्स खंय, गोणी डान्स, मागीर पुरा मस्त डान्सां आसा ती पुरा करतात, सिंग करतात, तें पुरा येता. आज रिलीज जाल्लें पद फाल्यां भुरग्यां सारकी तांकां गोत्ता आसा. पूण सोम्याची गुत्त ना. देखून आमी एक पार्ट मात्र केला, दुसऱ्या पार्टान आमी जियेना. देखून आमकां कांय मेळना, कितलें मागल्यार मेळना आमकां. कित्याक म्हळ्यार वी आर नॉट प्रॅक्टिकल. तीं आसात हिंदवांची भुरगीं, तीं प्रॅक्टिकल चड आसात, मागण्याक बिसाक वचना चड, पूण बरें करून जियेतात. 70% प्रॅक्टिकल आसा तांचें, 30% मात तांची थियरी. आमची 30% मात थियरी, 70% आमचें प्रॅक्टिकल ना, कांय ना. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा तुमी बी प्रॅक्टिकल जायचे. देखून तो आज आमकां तो 2 उदाहरणां दिता. फुड्याच्या सुवार्थेन दिता उदाहरण दिता. कितें म्हणटा तो तुमी बुद्वंत मनशां बरी जायचे. आनी म्हणटा कोण तो बुद्व मनीस पळया, तो एक एग्जाम्पल दिता गर्भांतल्या मनशाक. बुद्वंत मनीस कितें करता? बुद्वंत मनीस गुंड कोणटा, बरो पंचांग घालता, बरो पांयो घालता, फावंडेशन घट्ट करता आनी त्या फावंडेशनाचेर बरें बांदप बांदता. कित्याक वारें आयल्यार, गडगडो जगलाणें कितें आयल्यार तें कोसळोन वचो, शाबीत उरत जाय. तो बुद्वंत मनीस. आनी बुधनातलो हेड्डा बेप्पा तो कितें करता म्हळ्यार ताका ओट्रासी घर जालें खंय जाल्यार कितें तो ओट्रासी एक कोणटा आनी बांदता. आनी वारें पावस ओळू आनी आवरो आयलो म्हणटाना तें सगळें कोसळोन पडटा. कित्याक म्हळ्यार सारकें प्लॅन ना. देखून आयच्या सुवार्थेन जेजू म्हणटा तुमी बुद्वंत मनीस जाय. बुद्वंत काजर जाल्यार पावना, थोड्यांक काजर जाल्यार पुरो, काजर जाल्यार पावना. काजर उपरांत तुमी
जेज एकलो म्हजो एक इश्ट काजर जालो ताका उठराशी काजर जाल्यार पुरो आहलें बायल मेळ्ळ्यार पुरो आहलें काजर जालो काजर जाल्या उपरांत बायल आयली बायल्या उपरांत हाचे कडेन एक देडकी ना एक घर ना एक जागो ना कांय ना आवय बापायच्या घरा रावलो आवय बापायन दिल्लें कितलें खातलो बायले कितलें पोसतलो म्हळें बायले की कश्टाक घालें वय कश्टार पडलो बायल म्हणालें म्हाका तुजे वांगडा रावूंक जायना काजरी जिवीत तुटलें आनी एकलो म्हजो इश्ट काजर जावंक आशिल्लो पूण काजर जावंक ताणें मस्त वर्सां काण गेली बरें काम केलें बरें इल्ले पयशे केले बरो एक 10 सेंट जागो हाडून गेलो बरें एक घर बांदलें कळ्ळें घर बांदलें तें घरान दोखल केलें आनी इल्लेशे पयशे बँकान दवरले आनी इल्लेशे भांगार करून दवरलें उपरांत काजर जालो आनी आपल्या बायले सांगाता बऱ्यान जीवन आसा कोण बुद्वंत पयलो की दुसरो आ इल्ले व्हडलें सांगा तुमकां बीन दिसता की तुमी पयल्या जातीचे की न्ही न्ही हा कसो पयलो की दुसरो बुद्वंत दुसरो काजर जाल्यार पावना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण त्या प्रमाणे जिवंक आसा देखून ताका सारकी बुन्याद घालूंक आसा बुन्याद कळ्ळें की आं पाद्र्याप जाल्यार पावना कळ्ळें पाद्र्याप जाल्यार पावना पूण पाद्र्याप जाल्या उपरांत तसो वावर कसोलो कोणी एकलो म्हाका एक मेळ्ळो मनेस्त तो म्हणालो कितल्या बरी आली फादर आमची फिरगज पुरा वमती पडली ओ एक पाद्र्याप आयला पुरा वमती घाली ऐकना तुमी आयकतात की ना आयकतात पाद्र्याप जाल्यार पावना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पूण पाद्र्याप जाल्या उपरांत आनी कशें जियेज एक फिरगज आसली ओमतें पडली फिरगज जिवाळ नातली फिरगज कांयच नातलें मारामार द्वेश राग मात्र दुसरें कांय ना भक्ती पडना देवा सावना कांय ना त्या फिरगजेक एक याजक येता आनी याजक वचून तांकां भक्तीपण दिता संस्कार दिता देवाचें उतर दिता मागण्याची रूच कळयता आनी फिरगज एक नवें कुटुंब जावन बांदून हाडटा आनी एक फिरगज जिवाळ जाता अभिवृद्धीच्या पावंडा पावता तर पयलो बुद्वंत की दुसरो बुद्वंत हा तेंय सांगूं बी दिसता तुमकां तुमी पयल्या वर्गाचे गे म्हणून हा पयलो की दुसरो पळया वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फकत आमी तें काम हांव तो ऑफिसर जाता जाल्यार पावना हांव टिचर जाता जाल्यार पावना हांव सिस्टर जाता जाल्यार पावना बगार हांव जाल्या उपरांत म्हजें हांव कितें बरें जाता जायचें तें गरजेचें ताका बुद्वंत मनीस म्हणटात ना जाल्यार फकत करूंक आसा मात म्हूण केल्यार जावंक आसा म्हूण मात जाल्यार तो एक हेड्डा जाता हेड्डा बूद नातलो कळ्ळें की तिसरें काजर जाल्यार पावना घर बांदल्यार पावना फकत थोड्यांनी घर बांदचें आसा थोड्यान म्हणून आसा आमकां एक घर जायचें घर जाल्यार पुरो म्हूण देखून घर बांदून दिवतात म्हजो एकलो वळखीचो फ्रेंड न्ही वळखीचो ताणें घर बांदलें 7 वर्सां काडली घर बांदूंक 7 वर्सां व्हडलें घर कितले करोडांनी गो तें 1.5 करोडांचें घर व्हड कितलीं कुडां 12 कुडां वयरसो सकयलसो पळया घरांत तोकल जालें मस्तू लोक आनी आयलो हांवें विचारलें तेजे कडेन कितलें जालें मस्तू जालें फादर आतां पयशे मस्तू रिणा कितले रिणा 1 करोड रिणा काम जालें काल इल्ली माडी माडी इल्लीशी माडी आनी इल्लेशें कांय इल्लेशें केल्यार कितें कशें भरतलो वाड कशें भरतलो घर दिलां घर जाय म्हणलें घर जालें ताजे उपरांत कशें जियेताय पयशे वाट भरून पुरो जाली मागीर आसलो एक कुडको सायडीचो जागो विकलो तोय पुरो जालें निमाणें ताणें गरत विकलें बांदलें गरत जागो विकलो कित्याक बँकाचे पयशे भरचे आनी एकलो म्हजो एक वळखीचो आसा तो बऱ्या कामार आसा बैल्या गांवांत बऱ्या कामार आसा आनी बरे पयशे आसात पूण गल्फाचे गोत्तू ना कितें जाता कालें म्हूण गोत्तू ना देखून ताणें कितें केलें एक ल्हानशें घर बांदलें एक 3 बेडरूमाचें घर सुबीत करून बांदलें ताका वयर एक पाकें घालें आनी एक 35 लाखां भितर घर बांदलें उरलेले एक सुमार एक पयशे कितले पयशे गोत्तू ना सुमार बँकान दवरले
आनी त्या घरांत तो आतां भायर आसा भितर आसा पूण भायर येता गांव येता पूण तो घरांत येता संतोशान आनी म्हणटा फाल्यां म्हाका काम गेल्यार परवा ना कित्याक म्हळ्यार म्हजें ल्हानशें घर आसा म्हणजे इल्ले पयशे आसात आरामायन म्हाका जीव येत कोण पयलो बुदवंत पयलो की उपरांतलो पयलो की दुसरो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो थोड्यांक आसा घर जायचें व्हडलें घर बांदचें मागीर रिणान पडचें काजर जायचें 1800 एमको पण बरोबर गेल्ले बरी काजर जालो मागीर आयल्या उपरांत बायलेक सांबाळूंक ताका सांगना ताका साथ दिना आयकलो पाद्र्याप जालो सिस्टर जालो ऑफिसर जालो कोलो जालो जाल्यार पावना पूण 18 दीस काडल्यार जायना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आज म्हणटा तुवें बुद्धवंत जावंक जाय बुद्धवंत खंयचोय तूं बेसुनीस खंयची व्याप तुवेंस खंयचोय काम कर कुलीचें काम कर वा घरचें काम कर कालय कर पूण तूं बुद्धवंत जा कुलीचें काम कर दिसाक 500 रुपया गोळो तातूंत 400 रुपया सोऱ्याक घाल उपरांत 100 रुपया घरा दी म्हळ्यार तो बुद्धवंत जायना तो हेड्डा जाता ताचें कुटुंब सगळें पडोन वता नाश जाता ताच्या बदलाक तूं 500 रुपया गोळो 50 रुपया तुका खर्ची 450 रुपयान कुटुंबांत घाल बायले भुरग्यांक वय कुटुंबांत खर्ची तूं बुद्धवंत मनीस जाताय तुजें घर कोसळना वारें वादळ येना कोसळून पडना तें कुटुंब शाबीत उरता शाबीत देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ही बांदप्यांची वापर आसा वळे वापर भिरांकूळ वापर ती हर एकल्याक चिमटो काडटा इंजेक्शन सोंपता पूण कितले पटी आमी आयकलां हें देवाचें उतर सोडून सोडलां जियेल्या उगी ना बुद्धवंत जाल्या उगी आमी ना काल 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 कोण एकलो मेळ्ळो मैसूरांत म्हाका जुवा लागीं आनी तो म्हणालो ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯವರು ನೀವು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ म्हणून ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ದುಡ್ಡು ಇದೆ म्हणून ताणें ಮುಂಚೆ कित्याक म्हळ्यार मस्तुरांक ಗೊತ್ತು ना बैल्या गांवांत परगांवांनी गोळून कस्तांनी धाडलेले पयशे मजा मारून उडयतात हांगासर बैल्या गांवच्यागी बरबाद करतात घरांतलीं बरबाद जातात कित्याक म्हळ्यार बुद्धवंत काय आमचे थंय ना बुध नासलेली मनीस आमी जाता देखून जेजू म्हणटा बुद्धवंत मनीस तुमी जाय तुमचें घर घट्ट उरय जाय तुमचें कुटुंब घट्ट उरय जाय तुमच्या कुटुंबाची बुन्याद घट्ट जाय तो तुमचें जिवीत नंदन जाता देखून ही घडी बोर दोळे धांपया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवाची उतर भोव अपुरबायान देव आमकां दिता आज तुमी बुद्धवंत मनीस जाय तुमचे थंय ती बुद्धवंत काय आसा जाय बुध नातले उंचा बरी तुमी जिये नाकात सर्गींच्या राजान कांयच वांटो तुमकां आसचो ना बुद्धवंतांक मात्र सर्गींच्या राजांत प्रवेश आसतलो तसले प्रवेश आमी आपणावंक सुमी आमकां दी म्हूण मागया आमेन. पुरा सृष्टीच्या कृष्णात आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या रूपात आम्ही तुका भेटता प्रीतुमेन दिलो मुशा वावरा केलो तुझी Undu amkadi tolo Susna cha susna divache Susna cha susna divache Susna cha susna divache Susna cha susna divache म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका भेटोवन दिता ती तूं देण मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं सासणाची सोडवण जोडोवंक आमी पावोशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासोवंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आमी आतां आशेतांव तें तुवें बासयलेलें देणें. तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गीच्या सदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Dilbarasu सर्वेस्पर तू सुखानी सोमसा तुला तुझ्या पावा. सती दुखाचे सती दुखाचे सर्वेस्पराची आमी हितातकची सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. मगळ भाव भयणीनो, भोव पवित्र आनी भोव पवित्र आनी अपुर्बायेची घडी सोमी आमकां उलो दिता, जिवंक उलो दिता. खाली रावंक न्ही, जिवंक प्रॅक्टिकल जावंक उलो दिता, बुद्वंत जावंक उलो दिता. ती कृपा ती सकत हो सोमी आमकां ह्या काणा मुखांत्र दिता. उंडो आनी वायन जेजूचे महासानी रगजन बदलतना आमी आमकां समर्पिया. आमकांय आमचो उजवाड, आमची बरीं कामां करूंक आदार मेळो म्हूण मागया. बापा कोरोस तुम पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमारान सोंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेया आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें. हे म्हज्या
उघडा साकरात बवडतसो गुट परगटूया तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा गोवी तुवे आमका सोडूय नाय सुगिया संसाराच्या सोडवंदाला आमची बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासोनी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोडो आणि सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन करून तुझी सेवा करूंक आमकां फोवो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रग सेवतेला आम्हा समेजता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तरलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा लवेस पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट करे तांकां आनी तुजे इश्टगादी दंतलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया सांगाती ती सपती बागे वचूचे बागे वत धर्मदूता आनी सर्व कडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता बरोबर त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवंदराची आजना मतीन दवरनो आमी बुद्धवंत मनीस जावन सर्गीचे राज आपणोवंक जाय पुरती कुरपे देणी मागून घेवन सोमयान शिकलेले मागणे सांगाता आमच्या हातूबारया दोळे दांपून भक्तीन आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षेता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशडींतली आमकां निवार दे करून जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजू क्रिस्ताचे बरोबर शांत रेखतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो आमी आदवेंत काळार आसो आदवेंत काळ संतोष आसो की दूख आसो काळ सत्य सांगा संतोष म्हणटा आमच्या तोंडा कालें आसा जाय आसो आसा जाय देखून शांती दितना रागान दिवसनी निमाणे सुकरार दिले दिवसनी आ संतोषाचे आमी कोणी सैरी परगांवतान कोणी येवंक आल्यार कितें जाता आमकां संतोष न्ही पळय की कोणी सैरी येवंक जाल्यार फ्रेंड येवचो इश्ट येवचो जाल्यार खुशी जाता न्ही आं तशेंच सोमी येवचो आसा आमी खुशयेची मनशां जायचे तुमच्या तोंडां पळयल्यार म्हाका बेन दिसता पुरो रोडोन आसात तुमी जायना जो देखून संतोशान एकामेका तोंडां पळया आसो दिया आनी एकामेका शांती पाठोवया देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संतराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिळी आम्हा समेस्त तांच्या मोगान बरोवन मनीस सोन्या संवसारी आयिल्ली
बरें करूंक उलो दिता ती करण्यांनी आमचो बाबार्थ व्यक्त करूंक उलो दिता ती बुद्धवंत जावंक आपोवणी दिता ती हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोमी तुवें म्हजे भितर बाग म्हाका आपोवना पूण तुजे कासूतन म्हाका बरी क्रिस्ताची कुडन रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळू आमेन. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा सासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय. या 2 दिसांच्या संवसारांत खातीर वस्तू मध्ये आमी जियेताना सर्गेच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्यांक लुबदोंक तूं आमकां शिकयताय. ह्यो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्या मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दायकर बसात. तुमकां सोमेस्तांक बरो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. मोगाचेनो क्रिसमस काळार आनी ह्या काळार आमी आसाव आनी क्रिसमस ह्या संभ्रमाक तयार करता आसतना आत्मीक तयारी करूंक पवित्र सभा उलो दिता. ह्या दिशेन कोणाकी कुमसार जावंक म्हण आसा जाल्यार हप्त्या मदें केदाळा याजक आसात तुमी हांगासर येवन कुमसार जावयेत. तशेंच येवच्या ब्रेस्तारा कोणा कुमसार जावंक जाय सेडीत याजकांची वेवस्थाय आसतली. मोगाचेनो कार्मेल इंग्लीश बायबल डायरी येदोळूच मोकळीक जाला. भायर थंयसर कावंटराचेर मेळटा. आमच्या स्टॉलान तो मेळटा. तुमी घेवयेत. कोंकणी कार्मेल बायबल डायरी थोड्याच दिसांनी तो येतलो. येदोळूच प्रिंटींग जाला. थोड्याच दिसांनी हांगासर तो येवन पावतलो. ताचे उपरांत तुमकां कोंकणी बायबल डायरी मेळटलो. तशेंच नामन बाळो जेजू डिसेंबर म्हयन्याचो अंको फायज जाला. ते भायर कावंटराच्या स्टॉलान मेळटा. दायकन घेया. आनी तशेंच जानेवारींत वार्षिक फेस्ता संदर्भी आमी एक विशेष अंको फायज करतले. हाका तुमी जायरातां दिवन आदार दिजय म्हणून तुमचे लागीं विनंती. येदोळूच तुमकां तिळशिल्ले प्रमाणे क्रिसमस कॅरल्स कॉम्पिटिशन ह्या आयतारा म्हणजे 10 तारखेर दनपारां 2:30 उपरांत आसतलें. आनी कोणायकी जर तर आनीकी भाग घेवंक म्हण आसा जाल्यार फाल्यां सांजे भितर फाल्यां शुक्रारा सांजे भितर दायकन तुमची नांवां रजिस्टर करची. तशेंच क्रिसमसाच्या संदर्भार क्रिसमस स्टार कॉम्पिटिशन मानून हाडला. क्रिसमस नेकेत्रां स्पर्धो तुमच्या घरांनीच ती नेकेत्रां तयार करून डिसेंबराच्या 22 तारखे भितर दायकन तुमी हांगासर पावीत करची आनी ताका आकर्षक इनामां आसतलीं. पयलें, दुसरें आनी तिसरें इनाम तशेंच प्रोत्साहाची इनामांय आसतलीं. देखून तुमचे लागीं विनंती. तुमच्या घरांनी भुरगीं आसा तरणाटे आसा जाल्यार भोव अपुरबायची नेकेत्रां करून हांगासर दिया आनी भोव बरीं इनामां तांकां आसतलीं. तशेंच येवच्या सोनवारा म्हणजे 9 तारखेर सांजेर कार्मेल डे सांस्कृतीक सांज हांगासर सादर जातलो. सांजेर जुस्त 6 वरांचेर हे सांस्कृतीक कार्यक्रम आरंभ जाता. सभा कार्यक्रम आसचे ना. देखून सांस्कृतीक कार्यक्रम मात्र तुमचे लागीं विनंती वेळार म्हणजे 6 वरांचेर आमी हे कार्य आरंभ करतले. देखून सोनवाराचे इंग्लीश मीस 6 वरांक आसचे. ह्या सोनवारा 5:15 5:15 तें आसतलें. तशेंच मोगाचेनो पंपई मायेची फिरगस उर्वा ह्या फिरगसचे वार्षिक फेस्त ह्या आयतारा आसा आनी तूं वांटेली जावंक तुमकांय आपोवणें आसा. आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर देवाच्या उतराचो नियाळ दिला. मनादीक बाब मेल्विन नोरोन्ना बोरीमार फिरगसचे विगार तशेंच DSCच्या कारिज्मातीक संचलनाचे डिरेक्टर तुमचे नांवी तांचो आमी उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावून म्हजो संतोष म्हणटा. सोमी जेजू मनशांचो ईद सावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावूस जालें. नेनेरांश शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतांच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. बाळो जेजू तुजेरच बरवसो धरून आमी हांगासर ह्या पूण तळार सांगता मेळ्ळ्या. जायत्या भक्तीकांनी तांची ते समालतारी मुखार भेटयल्यांत ती तूं आशिर्वादीत कर सोम्या. जायत्यांनी तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या. ते सकट भक्तिकांची ते सवा ह्या घडये तुका आमी समर्पिता. प्रतीक जावन जायत्या जणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर विविध पिडेशिडे वरवीं सोम्या जायतीं जाणां कश्ट होण आसात तांकां बरी भलायकी दिवचे सो
कॅन्सराच्या पिडे वरवीं जायतीं जाणां कश्टांत सोमी आहा तांकां तूं आपूण गूण कर जेसू तशेंच मानसीक रितीन जायतीं जाणां कश्टांत आहात जेसू जायतीं जाणां डिप्रेशनांत आसात तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या सोम्या तांकां मोतीक समाधान दी तांचो शिरो तूं बळादीक कर जेसू आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागता कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक तूं आशिर्वादीत कर जेसू जायत्यांनी बरी भलायकी मेळचे खातीर कुटुंबांत समाधान आसच्या खातीर बरो फुडार फावो जावचे खातीर बरें काम मेळच्या बरी सैरीक मेळच्याक जेजू तुजे लागीं विनंती केल्या तांच्या आदाराक तूं पावस सोम्या त्या काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर विनंती केल्या तशेंच थोड्या भुरग्यांची भलायकी बरी ना जेजू प्रत्येक जावन थोड्या नेणटी भुरगीं चड पिडेस्त आसात त्या भुरग्यांक तूं आपूण गूण कर जेजू थोड्यांनी तांच्या जाग्याचे समस्ये बऱ्या तरेन इत्यार्थ जावचे खातीर रिणांतावन सुटका मेळच्या खातीर काडलें रीण पाटी फारीक करूंक आदार लाभच्या खातीर तशेंच एक थोड्यांनी एकल्याचे पयशे काण गेल्यात ते पयशे तांणी पाटी मेळच्या खातीर सोम्या हाचे बराबर आमची वैयक्तीक मागणी इरादे तुझ्या पांयतळा आमी दवरता आनी सांगता आमी मागता ये बगेवोन जेसू बाळका तुजी सर पदवी अच्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुका बेसांव दिवंक कोलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव समका येवन तुजे गोशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीसलो नमान बरी कृपेन बरले सोमी तुझे संगता श्रेंबित तू सदैव आनी सदैव फावळचे गोश्टे जेसो आनी देवाचो पोत मनीसलो आनी देवाचो पोत मनीसलो आनी देवाचो पोत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवीत तुज्या हातांनी आमी समर्पिता आनी सांगता आमी मागता ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीचे दिश्ट घालून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोल्ले मवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदे आनी इतल्या त्रेगान मागची कोरपा आमकां देव दे काड आमचे सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोकाणी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरूनच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या उपकारांक साहित्य भक्तीक आनी अर्गां भेटयल्यान तांचे बराबर आमी तुका दिन वाचता आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगता आमी मागता हे भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचनाराणी सांबाळना आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कल्याणांतली दैवीक मजत सोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजूक आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रवो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान तो रवो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो आनी तुमकां आशिर्वाद दियो जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक